मेलो ने सोगोट कोंटात गमोन येता येसो कोणूय धांवून येतलो तुजें मेवल्यार तुको अंधार तुजे हात घालतले जोरी तुजी ताका ग्रेस्काय दिसो पूण कोणूच जुरिस्कार घालचो ना तुज्या पासो आयकात खबर सांगता एका उदार बापायची संवय ताका आसली सदांच दुसऱ्याक पावपाची एक दीस तुवेक तो सांगोंक धाडटा शेजाऱ्यांक सोयऱ्यांक खबर पाठोय मोजी सोगोट जेवूंक येयात आयज बुफे हांव घालतां व्हडली सोरो जेवण मुख्याचें पियात पाटी दितां व्हडली चेडू वाड्यांत भोंवून सगळ्यांक आमंत्रण दिता पयसुल्या इश्टा मित्रांक ते फोनार सांगता तांचेर 7 पाटी तार आयलेली फकत 10-12 लोकूच दिसून येता थोड्याच लोकांक भोवून बापूय पळय धुवेक वीज जाता तुवें सांग म्हाका सगल्यांक तुवें आपयलोले जाल्यार रांदलेलें जेवण सगलें आतां जातलें पिड्यार म्हजे काश्या एकलोय दिसना बोलते जागा दिसता नोदोर मारल्या बरें जातें हांवूच आपोवंक गेल्लो जाल्यार सदांच येवपाचें आज कित्याक येवंक नात सांगलोल्या वेळार पापा हे सगळे मनीस येवंक ना जेवण जेवपाक ना मोडोन फुक्याचो तुजो सोरो पिवपाक सगल्यांच्या दारार मारून मागलेलें घराक उजो पेटला येयात पालोवपाक हे जे आयल्यात ते जाणा जावं तुज्या आदाराक पावपाक सदांच पिवपी जेवपी पळय कोण आयला जाल्यार तुजो बेकोड सोडले सांगतगोच हांवें घराक पेटला म्हूण उजो हांवें सगल्यांक बोलतें सांगलेलें तुका गोमोवंक स्वभाव मनशाचो जाणा जावं सोण एकलो आपल्याक एकलोच दिवसो मेस्ताचो ह्या संवसारान उगडास दवरात कोणूच न्हय तुजो आनीक मोजो